पोल्युशन करता पळय पोल्युशन PUC तुझी आई सगळे तरेचे मसाले मेळना हांगा पळय हे मसाले घेतलेले आसा ह्यो गरम मसालो ह्यो चिकन मसालो बरो आता पॅकेट हा वयतार नाका वयशीत बी माझ्या एवढे पैसे ना बस धरून येवपाक आणि म्हाका हांगा एसटी बसून बसपाक नाका मार्को गँग फायनली जस्ट माय ब्रो हाय गाइज वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कसे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणां खूप 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 बरी आसा. आणि गाइज आता वाजल्या न्हू दनपारची 2:30 आणि आता मी भायर सरता सावंतवाडी वचपाक. हांव रेडी बिडी जावन रावला अजून कांय येवना. हांवें म्हाका फोन मारलेलो आपण भायर सरता फटाफट रेडी जा म्हणून कित्याक की थंयसर वचोन आमकां बेगीन येवपाकूय जाय न्हू नाजाल्यार कितें जातलें सांग रात जातली. आणि दुसरें म्हटल्यार न्हू आयज खूब वत आहा सारकें कशें कितें वयतलें कोणाक खबर. पूण वत आसूं जाल्यार पावस आसूं नाजाल्यार खूब थंडी आसूं नाजाल्यार हायस पडो म्हाका तर बाबा भोंवपाक खूब आवडटा. ती पळय पावसाची तयारी कोणा कोणागेर चल्ल्या ती कमेंट करून सांगात. कितें कितें तुमी सुकत घालतात ते ह्या दिसांनी पावसाक लागून. कोण घालतले तोरां कोण घालतली पापड कोण घालतली चून कितें ती मिरसांगो कोण घालतले आनीक कितें सारकें न्हू. अवी तू कितें करताय मोठो व्लॉगिंगाचो? अभी आम्ही मागे बिचार वयतली मरे कित्याक काळे जातलो कित्याक बरें तू खंय व्हरतलय म्हाका लक्ष दीप तुका हांव व्हरतलो गोटणीच्या व्हाळात. गोटणीचो व्हाळ खंय तांबयो घेवन बसतात. सो गाइस आम्ही आता भायर सरली सावंतवाडी वचपाक. आता वाजल्या 7:30 ओया आम्ही कितल्या वखदाक पावता. सो गाइज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. भावानो कशें आसात तुमी? देवाच्या कृपेन तुमी सगळी बरी आसतली अशें मागता. आणि आमी आतां आसा हायवेचेर. आमी वयता महाराष्ट्रा ऑन आमचे स्कुटरीचेर ओके. आणि जी बायक घेवन वयपाची फील आसा पळय ती अलगूच आसता सदीच. आणि मेन म्हणटा ते एके वाटेन आहा गरमी आनी हांवें लांब मातीचे स्लीव्स घातलेले आसा. हांव चिंत्तालो रायडींग गियर घालपाक पण मागीर म्हटलें खूब हेवी आसता न्हू रायडींग गियर 40-50 kg आसता. सो नाका म्हटलें आयज म्हाजी दाढी न्हू खूब दुखता म्हाजो आवाज बीन तर सारको येना सारकें नाजाल्यार प्लीज अंडरस्टँड करा सॉलीड दाढी दुखता. पण एक दीस हांव युट्यूबाचेर गॅप दवरूंक सोदना म्हणून हांव जस्ट बिकॉज ऑफ यू गायज व्लॉग करता. थँक्यू सो मच म्हाका सदींच मोटिवेट करपाक. हांगा फाटी घरा नासली न्हू घरा बी जाली. सो गायज आता वाजल्या 7:21 आणि आमी येयल्या सारकी आता बांद्या पावपाक आणि 5-6 मिनटां आसा तरी आमी हांगासर मात सगळे ग्रीन आसा तुमी पळोवंक शकता. आणि आमच्या थंयसर सगळें सुकला सगळीं झाडां बेडां सुकला आमच्या थंयसर झाडां बेडां नाच जाल्या. वयस कसले दोंगर आहा कितें केलां पळय हांगा सगळें कातरून. हे सगळें कॉलॅप्स जाल्ले न्हू फाटी हे पळय हे सगळें कॉलॅप्स जाल्ले ते आतां रिपेरींग चालू आसा. सगळे कॉलॅप्स जाल्ले आनी आमकां आतां भंय पडला पावस बीस गावना पुरो म्हणून. धड न्हू सावू येना न्हू म्हाजेर आतां थेंबे पडोंक लागले मोठे मोठे पावसाचे. सावू येना न्हू पडो शकता पावस. आनी रोड पळय कसलो आहा तो. म्हाका ते सिमिटीचे रोड बिलकूल आवडना. सिमिटीच्या रोडाचेर टायर चड गरम जाता हीट जाता. डांबराचे रोड सारके कशे वयतात पळय ट्रक. ह्या ट्रका मदीं पावलो जाल्यार झवलो बाबाक मागीर. गायज आमी आसा पळय चॅकपोस्टाचेर आनी हांगासर कित्याक इतलो ट्राफीक जाला बाबा म्हाका कांयच खबर ना. चॅकिंग कडक आहा दिसता. हो ये तो बहुत बड़ी गलत चीज हो गई मेरे यार. कितें रे बाबा माझा हेका म्हणटा ट्रॅफिक जॅम. दिस इज हेवी ट्रॅफिक मॅन.
आणि कितें चॅक करतात ते कांयच कळना कितें चॅक करतात ते. बरे बरे कोण आहा तांकां आडयतात तांकां फायन घालतात. बऱ्यो गाडयो आडयतात कोणाक आडोवंक नाका तांकां आडयना. आडोवपाचें आहा तांकां सॉलिड स्ट्रीक आहा मरे चॅकिंग न्हू. वयस पावरफुल आहा सारकें आयज चॅकिंग. चलू काका थँक्यू. वयस आयज सारकें पुलिसांचें स्ट्रीक चॅकिंग आहा. कोणाक खबर कितें आहा तें आयज. गुड जॉब सर अशेंच काम करा पावरफुल सारकें. गायज म्हाज्या वांगडा न्हू एक मोये सीन जावपाचो. ऑलमोस्ट हांव सेफ जालो सारको. चॅकपोस्टार गाडी आडयल्ली. गाडी कित्याक फूल मॉडिफायड दिसता न्हू आनी पळोवनूच कळटा अलग आहा म्हणून 4 चौगां मदीं. म्हाज्या गाडयेक पोल्युशन ना. आतां नेवी गाडी न्हू ही. नेवी गाडयेक एक्चुअली पोल्युशन आसना बट स्टील आमकां कितें खबर कशें कितें तें. बेश्टें आनी धरले आनी कितें फायन मारली आनी फायन मारी जाल्यार आनीक बाकीचे 4-3 सोदून काडटले बेश्टेच बसलेले कडेन. त्या परस पोल्युशन केल्लेलें बरें न्हू. आतां हांव सद्या आहा महाराष्ट्रा आनी आतां सद्या पोल्युशन करपाक रावला. पळोवया आहा जाल्यार खंय आहा कोण ना. बान्या पावले आतां आमी. तुमी पळोवंक शकतात आमी आहा बान्या महाराष्ट्रा कोकण. आनी हांगा हो नेवो ब्रीज बांदलेलो आसा पळय. हो पयलीं ब्रीज नासलो. ही पळय पळयला हांगाले अशेंच सगळे कोणीय खंयसूनय गाडी काडटात. सो गायज फायनली म्हाका गावलेलें आसा पोल्युशन करपाचें. कर पळया. हा फुडें व्हरो बघा. हा बघा ओके ना. शी किती पोलीस आहे चॅक पोस्ट वरती. बाप रे. पोल्युशन करता पळय पोल्युशन. PUC तुमकां कोण महाराष्ट्रा बीन कोण वयता जाल्यार हांगासर हायवे आहा पळय PUC सेंटर. सो PUC करया आनी या. तांबडीच जाली गाडी सारकी. शे आता आम्ही येयला PUC करपाक. PUC सो गायज अवी करता PUC आनी म्हाका एका वाटेन लागला भूक. हांवें घरा कडेन लंच करूंक नासलेलें. अवीक सांगता म्हाका कितें तरी खावय म्हणून. म्हाका न्हू केन्ना भायर सरता न्हू घरांतल्यान तेन्ना म्हाका भूक लागता. तूं जेवण जे नाजाल्यार ना जे म्हाका बाबा भूक लागता. घरा कडेन कितलें हांव ट्रॅव्हलिंग करता आसतना म्हाज्या पोटान कितें तरी वचपाकूच जाय. आतां पळोवया सावंतवाडी बी कितें गावता जाल्यार बरें आसा. चड करून हांगासर मिसळ पाव बी तसलेच आसता न्हू. आनी आंबे तर आजून दिसूंक ना. पणस जाल्यार कितले आसा आनी खूब आसा. हांवें अवीक सांगला पणस व्हरया म्हणून. अवी म्हणटा तूं घेवन बसतलें काय म्हणून. अवीच्या एरॉक्साक तर फुडें दवरपाकूच ना न्हू. कितलो टायम लागतलो काय आनीक PUC करपाक. 10 मिनटां जाली हांगात. गाडी फुडें काडटा फाटी करता. PUC जाल्लेले आसा म्हाजे. हा गाडयेचे PUC जाले. आता चलया मग आमी खावपाक व्हरया खंय ताका. सो गायज हे पळय कोकण आमी स्पेशली येयला हांगासर कोकणान मसालो व्हरपाक. मसालो तुमकां जाय न्हू. सो गाइज महाराष्ट्राचो मसालो तुमकां जाय न्हू. दिस इज द रायट प्लेस टू हॅव मसालाज. हे स्पेशल फॅक्टरी फॉर मसाला. हांगासर तुका सगळे तरेचे मसाले मेळटा. तुगे आई सगळे तरेचे मसाले मेळना हांगा. बघा हो कसलो मालवणी. मालवणी मटन मसाला आणि मालवणी मसाला ना
पळया कितली व्हरायटी हा पळय. हांगा फाटल्यान करतात न्हू गो तुम्ही आई. आणि गरम मसालो दिया आणि एक गरम मसालो. मालवणी मसालो बघा पळयात. तुका जाय न्हू. हय 2 आणि 1 दी पॅकेट. कितें दिता तेजे 2 दी. तेजे 2 दी. पळयात स्पेशली आमी येयल्या गोंयांतल्यान हांगासर मसाले व्हरपाक. कित्याक हांगासले मसाले घेवन न्हू आमचें जेवण बरें जाता मागीर. आणि कसला हा मसाला. आणि चिकन मसाला दी 1 पॅकेट. हय आनी एक दी. चिकन मसालो खंय पळय हे मसाले घेतलेले आसा. ह्यो गरम मसालो, ह्यो चिकन मसालो आणि ह्यो मालवणी मसालो. नुस्त्याचे पासून हा पळय मसाले खूब तरेचे कितें कितें आहा आनी खूब तरेचे आहा न्ही वेरायटी. बोल्ले तेंचे फाटल्यान फॅक्टरीत आहा मसाले करपाची. मसालो काडटात हांगासर. गॅस हय कोकण आम्ही पावलेली आसा आता कोकण. आमी हांगासर स्पेशली येयल्लो मसालो व्हरपाक. आमचे गोंयचे मसाले मातशे धळमळीत आसता. घरा कडेन काडचे बिडचे पडटा. कोणाक पाचे आसा. हां बरें काड बाय. फायनली आमी पावले सावंतवाडी मार्केटात तळये कडेन. तो सावंतवाडीचो लेक फाटी येयल्लेले तेन्ना ह्यो फूल भरलेलो आसलो. पळय हांगासर कितें गावता जाल्यार. लिंबू सोडा बी माझी फेवरेट लिंबू सोडा. बाबा तुझ्या काय आहे लिंबू कोकम आणि मोहितो. मोहितो म्हाका लेमन. एक मोहितो एक लेमन. ओके सो गाईज आम्ही पावलेली आसा फायनली. आणि आता हांगासर पळय रावले आमी ज्यूस पिवपाक कितें तरी. सो हांवें मोहितो सांगला आणि हेणी सांगला लेमन. सॉलीड तान लागले सगळी. आणि मेन म्हणटा ते कितें खावंक मेळना म्हाका. दाढी सॉलीड दुखता सारकी. हांव पयलें तुमी सुजला म्हाजे पळय. कितले तरी 4 तारखेक अपॉइंटमेंट हा. 4 तारखेक आणि 10 दीस आणि 10 दीस पळयात कशें कितें पळय. हो भुरगो पळय काय बरो एकलोच हांगासर. पळय हे ज्यूस करता पळय हे गरमेन. आणि आमचे गोंयचे थोडे भुरगे आसात जे पांय वयर करून घरात बसतात तांणी कांय काम करिनात. हेका पळय कितली मेहनत करता आपणाच्या फॅमिली खातीर. मोहितो 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 वा करकरीत सारको. हांगासर आमी तर अजून दिसोंक ना मरे. आता अजून आमी मार्केटात पावल्या. आता हांव पयलीं हांगा गाडयेचो दोन फोटो काडटलो. बरें काड. हे म्हाज्या सगळ्यान पयलें हांव. तूं जाणाय न्हू आज देवा हय तर देंवतलोय तर रावा ना म्हाका उडोवची. सो गायज पळय ह्यो गाडयेचो आतां फोटो मारता हांगासर. हांव हांगा आहात उदकान पळयता. हेतून नुस्तें बिस्तें आसतलें काय ना. त्यान आनीक फुडें वचात न्हू स्ट्रेट सारके जाल्यार आंबोली घाटार पावतले. आंबोली घाट. आंबोली घाटार आतां वचून हां म्हाका सायडीक राव खंय. तेवटेन कर खंय तुजी बडबड जें करताय तें. चड करून काळोख येता आसतलो त्या वाटेन. अशेंच बरें आसलें हांव सारकें न्हू. आंबे म्हाका बऱ्या रेटीन गावता जाल्यार डिकी भरून आंबे व्हरतले. मज्जा. आंबे म्हाजे फेवरेट. मागीर ब्रेकफास्ट लंच डिनर आंबेच आंबे खातले. सो गायज आमी आसा आतां सावंतवाडी. आनी हांगासर पळयात व्यू पळयात कसो आहा तो. जाय कितें पळयात व्यू पळयात. आनी वयर काळोख जाता कितें जाता कांयच खबर ना. जागा झुगू फागा फुगू जाता. पावस पडों शकता. आनी गाडी पळयात म्हाजी. आनी गायज तुमी मसालो पळयलात न्हू आमी घेतला तो.
1 2 3 4 5 6 पॅकेटां घेतल्या 700 रुपया जाले बरें सांगना त्यात आमच्या गोंयान घेतलोय जाल्यार 250 रुपया कितें हाफ किलो दिसता न्हू काय 300 रुपया म्हाकाय सारकी रेट खबर ना पूण म्हारग आसा ते जाणा हांगासर पळय 700 रुपयान कितली पॅकेटां गावले ते 2 घेतला गरम मसालो मालवणी मसालो आणि चिकन मसालो फिश करी मसालो आसलो तो घेवंक ना तो आमचो गोंयचोच बरो लागता हेंच्या मागीर कितें जाता सांग तेल कशें येता ते सारकें न्हू त्या खातीर आमी फिश करी मसालो घेवंक ना हे गरम मसाल्याचो रोस बी चडूच बरो जाता ती पॅकेट वयतार नाका वयशीत बी म्हाजे कडेन पयशे ना बस धरून येवपाक आनी म्हाका हांगासले एसटी बसीन बसपाक नाका ती ब्रेक बी मारता बसता चलो आता आमी वयता बाजारात